पासम सर्व यामी एकटाय झाल्या भक्तीन आली मनात उतार हे ऐकून आमकां समर्पून पवित्र बलिदानात एया गाव्यासर एकाच ताळ्यान उल्हासून त्रिएक देवा गीतां गायन आनी अर्गां दिव्या ताणे केल्या उपकारां बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. तुका हो अधिकार खंयच्यान मेळ्ळा? हू गेव यू दीस ऑथॉरिटी? जेजूक फरिजेवांनी अशें सवाल केले. आज आमी चार्ल्स लुवांगा आनी सांगाती तांचे माट्टीरपणाचें फेस्त समारंभांत देखून आमी तांबडी न्हेसोवन घाल्या. तांकांय सारले दुस्मानांनी तुमकां हो अधिकार खंयच्यान मेळ्ळा? ते म्हणाले जेजून आमकां हो अधिकार दिलो. आमकां हो अधिकार मोगाचो बोगसाण्याचो जेजूची बरी खबर परगडचो अधिकार आनी प्रतिकार जावन तांणी तांकां जिवेशी मारले. पूण जेजून तांकां स्विकार केलो. तांणी मोगाचो अधिकार प्रसार केल्ल्याक आमची पथकां आमी वळखून घेवया. मोगाचो सोडवणेचो बोगसाण्याचो अधिकार हांवें पसारूंक ना. पूण घमंडी राग दुस्मानकाय वडवीकाय हो अधिकार हांवें वडील जावन थोडे फावटी परगटला. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुसगण्या वसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायती पथकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भगेवन सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची कागूत करूं आनी आमची सगळीं पथकां भोगसून आमकां ससनच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूतकर सोमिया काकूतकर क्रिस्ता काकूतकर क्रिस्ता काकूतकर सोमिया काकूतकर सोमिया काकूतकर. प्रार्थया. बापा, रक्त साक्षांचें रगत क्रिस्ती बावर्ताचें बीन जावंक तुज्या जानवायेन तुवें निर्मिलय. भाग्यवंत चार्ल्स लुवांगा हाच्या आनी ताज्या सांगातांच्या रक्तान भिजयिल्ले आफ्रिकांतल्या तुज्या पवित्र सभेक तूं फळादीक कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनच्या ससनाक. आमेन.
सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या पासून हांव तुका अर्गां दितां आनी तुजी स्तुती करतां. सर्वेस्वराचें नांव हांव वंदितां. हांव आजुनी तरणाटो आसलो तेन्ना आनी हांवें म्हजें पयण सुरू करच्या आदीं म्हज्या मागण्यांत हांव उक्त्यान जणवाय सोदली. मंदिरा मुखार रावून हांवें ती मागली आनी ती मेळा पर्यंत हांव ती सोदतलो. ती पुल्ली ती घडयेत तावन तिजो दाखो पिका पर्यंत म्हजें काळीज तिजे तें संतोसलें. नीट वाटेर हांवें म्हजे पांय दवरले, कित्याक भुरग्यापणांतावन म्हाका तिजी वळख आसली. थोडोसो वेळ हांवें तिका कान दिले आनी म्हाका जायती शिकवण मेळ्ळी. तिका लागून हांव जायते उदगरीत केल्या. म्हाका जणवाय दिता ताका हांव महिमा दितलो. तिजे प्रमाणे जियोंक हांवें निश्चय केल्या. बरें तें करूंक हांव वावुरलां आनी हांव केदींच लजेक सांपडचो ना. ती जोडूंक म्हजो आत्मो झुजला. सत्रायेन हांवें धर्मशास्त्र पाळल्या. म्हजे हात हांवें सर्गार उबारल्यात आनी म्हाका तिजी जायपुरती वळख ना म्हूण हांव रडलो. तिजेर हांवें म्हजें मन लायलें आनी नितळ्यान ती म्हाका मेळ्ळी. तिजी वळख जाली ते घडयेत तावन म्हाका समजणी मेळ्ळी. देखून हांव ती केदींच सांडचो ना. देवाचे उतार्ये. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्वराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीचो काळजाचो संतोष. सर्वेस्वराची शिकवण भोव बरी, जिवाची ती घटाय. सर्वेस्वराची नियमां मोतीक उजवाड, नेणट्याची ती जाणवाय. श्लोक. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्वराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्वराच्यो हुक्म्यो स्पश्ट, दोळ्यांचो उजवाड. श्लोक. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्वराची बेबिरांत भोव पवित्र, सदांच बाळटा ती. सर्वेस्वराच्यो निर्णय विश्वासपात्र, ते सगळे नितीचे. श्लोक. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. बंगाराप्रास आपुट्ट बंगाराप्रास मनाक ददोसकायेचे. मोवाप्रास पळयंतले मोवाप्रास चड गोडशे तुजे कायदे. श्लोक. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. क्रिस्ताचे उतार ताच्या सगळ्या ग्रेस्तकायेन तुमचे थंय बिडार करूं. ताजे नावी देवा बापाक अर्गा दिया. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सौम्या. जेजू आनी ताचे शिश्य परत्यान जेरुजलेमाक आयले आनी तो देवळांत भोंवन आसतना प्रधान याजक, शास्त्री
आनी जुदेवांचे मतबारी ताजे सरचे येवन विचारी लागले, खंयच्या अधिकारान तूं हें सगळें करताय? अशें करूंक तुका कोणे अधिकार दिला? जेजून जाप दिवन म्हळें, हांवें तुमकां एक सवाल करता आनी तुमी म्हाका जाप दिशात जाल्यार खंयच्या अधिकारान हांव हें सगळें करतां तें हांव तुमकां सांगतां. जुवांक स्नान दिवचो अधिकार खंयतान मेळ्ळो? देवातावन की मनशातावन? तवळ ते एकामेका तर्क करूंक लागले. आमी कितें म्हणचें? देवातावन म्हळ्यार तर तुमी कित्याक ताका सत मानलो ना? अशें तो विचारतलो. मनशातावन म्हूण मुनयावे जुवांव निजाकी एक प्रवादी म्हूण सुमेस्त मानताले, देखून लोकांक ते भियेताले. आमकां तें खबर ना, आमी तें नेनाव म्हणाले. जेजून जाप दिवन म्हळें, तर खंयच्या अधिकारान हें सगळें हांव करतां तें हांवें तुमकां सांगचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शूभ वर्तमान हें वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्यानो जेजूक तांणी विचारलें, खंयच्या अधिकारान तूं हें करताय? अधिकार म्हळ्यार इंग्लिशांत ऑथॉरिटी, लॅटिनांत ऑथोरितास. हो शब्द आउजेरे म्हणल्या लाते शब्दांतल्यान आयला. आउजेरे ऑक्टूस ऑक्टोर ऑथोरितास म्हळ्यार दुसऱ्यांची वाडावळ हांवें पळोवन घेवची. अधिकार म्हळ्यार कितलो अधिकार मेळटा म्हाका तितली दुसऱ्यांची वाडावळ, दुसऱ्यांचें बरेंपण, आउजेरे, इन्क्रिमेंट हांवें तें करूंक जाय, प्रयत्न करूंक जाय. जेजूचो अधिकार वांजेलांतलो हर एक अध्याय काड, वांजेलांतलो हर एक पॅराग्राफ काड, तुका क्लियर मेळटा. जेजूचो अधिकार बोगसाण्याचो, माया मोगाचो, अधिकार सेवेचो, अधिकार दुसऱ्यांक बरें करचो, दुखां पुसचो अधिकार. थोड्या वर्सां आदीं नॉर्थ इंडिया एका स्टेटांत हांव रायलें. जायते जाण पिडेक सांपडले, मेले, घरां वाळून गेलीं. चीफ मिनिस्टर ऑफ दॅट स्टेट ताणें फोन काडले आनी त्या लोकल डीसीक, IAS हुद्देदार तो, ताका फोन केलें. ताणें बावड्यान, हू इज स्पीकिंग प्लीज? अधिकार. त्याच घडये ताका डिसमीस केलो. हू इज स्पीकिंग म्हूण विचारताय, हांव चीफ मिनिस्टर? थोड्या दिसां आदीं आमच्याच कर्नाटकांत मैसुरा लागीं एका व्हडल्या पॉलिटिकल लिडराचे कॉस्टली मोबायल फोन उदकांत पडले. ऑर्डर केलें द होल डॅम आनेकट्टू ताजें उदक खाली करूंक. कित्याक? ताजें तें मोबायल ताका तातूंत सोदून काडूंक जाय आसलें. अधिकार. इतलें उदक 1,500 रैतांक पावते आसले एका वर्साक. अधिकारान नाश केले. मोगाच्यानो जेजूचो अधिकार कसलो? त्या अधिकार आशिल्ल्यान दिमी घालून ताणें पांय धुले. ओलो अधिकार नातुलो जाल्यार अधिकार आशिल्ल्यान कुर्सारून काडलो. आमचे पातकांचे गाय ताणें आपणाचे करून घेतले. तुका आनी म्हाका हें धैर्य आसा? पाप साहेब फ्रांसीस 2-3 वर्सां आदीं म्हूण चिंता आफ्रिकाच्या राष्ट्र फुडाऱ्यांचे
दिमी घालून ताणें पांयाचो उमो घेतलो. आमचेच थोडे काथोलीक अधिकारी हे कितें पाप साहेब करता? हो पाप फ्रांसीस थोडे अशे मिस्टेक केल्यात. आतां हें कितें? तुमी कितें म्हणटात? पाप साहेबान चूक केली, या सारको ताजो अधिकार ताणें संवसाराक परगटलो. तुमीच जाप दिया. आमेन. Altara लागीं जमल्या काणिको हाडून आयल्या मोगानास तुका दिता स्वीकार कर म्हूण परता तन मोजे ओपून दिता आत्मो म्हजो अर्पिता जीव म्हजो समर्पिता जीणभर तुका हरसिता सर तुजे जावन आसतना देव तुका कांय मेळना आमकां देखून अर्पिता शिस्तुचे जावंक आशेता. म्हज्या भयणी भावांनो, हे आमचें मिसाचें बलिदान सर पदवेदरा मोगाळा बापाक मानता तसलें जावून मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या ह्या पवित्र सभेच्या दावान सर्वेस्पर मानून घे. मोगाळ बापा, पाता करचे परस मोरोंक तुज्या भगवंत रक्त साक्षयांक तुवें कृपा दिली. ह्या देण्या बसत दिन वाचून हो वाखणाचो यज्ञ आमी तुका समर्पिता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा ससनाच्या देवा, सर काळीन सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. भगवंत चार्ल्स लुवांगा आनी सांगाती तुज्या रक्त साक्षयांनी जेजूच्या पावलांनी सोलोवन आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. ह्या परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या असक्तकायेंत क्रिस्ता वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळटा. देखून आंज बुडव्या सांगाती संतां भक्तां बराबर तुजें कीर्तन आमी गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उन्सर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उन्सर्गीन तुका जय जय. बापा, तूं खरोच पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातोच ताणें काळस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें,
तुम्ही सुमेज घेयात आणि हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत. पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत ते वारवतेले. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो ही सोडवण्याची काळच तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता. आनी जेजूची कूड आनी रगार सवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांस आमच्या भगवान बाप्पा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बाप्पा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो दवरून मेल्ल्यांचो ते आमच्या भाव भयणीची कृपा कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. ओंकार मेरे देवाचे माये संगती, भगवान तुझे तुजो पती, भगवान धर्मदूता, भगवान चार्ल्स वांगा आनी स्वर्गणी तुका आनी सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. 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 काळजाचो अधिकार, मोगाचो अधिकार मागणे करून चार्ल्स वांगा आनी सांगात्यांक मेळ्ळो. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राजम कायव, तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आमी अत्रेकता, तर आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पदकांतली सुटय, आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवट पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवताचेर दिश्ट घाल. तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी. एकवटान सांबाळ. तुजी येताय, राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्यासून तुमचे सवय एकामेकाक शांती दिवया.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची आमची काकूट कर काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी हो आमचो जेजू ताच्या जेवणाक तुका आनी आमकां आपयता. आमी सुभागी. सोम्या तुजे भितरूनचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांतच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळून मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. गवळ्या बऱ्या तेतून जिवीत म्हाका. जेजू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका. करेन सत्करी वाट करेन जिवीत आमचे करे मीठ प्रत्वेचे. पुनर्जीवन पोणकीण आमच्या बरवशाचे देणे क्रिस्त्रायाचे. जेजू गवळ्या बऱ्या दी तूं जिवीत म्हाका. जेजू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका. जेजू गवळ्या बऱ्या दी तूं जिवीत म्हाका. जेजू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका. प्रार्थुया. बापा, तुझ्या भाग्यवंत चार्ल्स लांगा आनी सांगाती मार्तिरांचे जैत संभ्रमून जेजूच्या जैताच्या गुठांत आमी वांटो घेतला. तांकां तुवें आदार दिलोय सर्गींच्या जेवणा वरवीं. आमकांय तो आदार दी म्हूण मागता क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पा तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. सर पुदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचनेयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. कार्मेल सायबिणीची नोवेन. हे भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटा. आपणाकच चरण दासी म्हूण लेखल्या तुका देवान तुज्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुताक कुर्सार उमकळटना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मोटवाश्यांनी तुका ताची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवाले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुजे परी बळे माये. कतनातले अहंकारी कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां हे दर्या सुकरा म्हूण परतले आनी तूं तांकां पावलय. आतां तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येता.
आमचे सर्व गरजो तुझे मारिफात जेजू मुखार दवरता. उगडास कर ए बो भगवंत दयाळी मरी, तुझ्या आशयात दावुलो, तुझो आधार मागुलो, तुझ्या मध्यस्थी सोडुलो, कोण कोणी कुमोक मेळा नासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेच आयकोंक ना. हे पातयेन देरकण घेवन तुझे कडेन धांवून येता. या ओंकारीचे ओंकारी म्हजे माये तुझे कडेन येता. पातकी आनी कंतिश्ट तुझे मुखार रावता. मनीस जाल्या देवपुताचे माये म्हजे मागणे तिरस्कार करिनाका, पूण तुझे काकुलतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागता ते म्हाका दी. आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सुमे तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगीन मरिये देवाची माई, आम्हा पप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सुमे तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगीन मरिये देवाची माई, आम्हा पप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सुमे तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगीन मरिये देवाची माई, आम्हा पप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी स्वता सदां सर्वता. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आम्हा पासून विनंती कर. हे भाग्यवंती मरी कार्मेल राणी, आमची आवय तूं जावन आसता. तुवें आमच्या खातीर मागून धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेन तुजे भिंतीन गेल्ल्या सर्वांक कश्टां अनवरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयलाय देखून तुका आमी दिन वाचता. हे घडी आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुझ्या आनी तुझ्या हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. नमान अंक्वार मोरये देव पुताचे माये, आंज पोडव्यांचे राणये, आमचे वोडशे काये, आमची माय म्हूण दाखय, आमकां मोगान वागय, देव बिरांतीन वाडय, जेजू सरशीन पावय. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मरे आशीर्वाद दिवा आमकां. भाग्यवन कुसाचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.